पणजे महापालिकेक 2014 मेरेन मार्केटवाल्यांनी 3,65,00,000 रुपये दिल्ले म्हणून दावो केला। मात महापालिकेन खंय तांचे ड्राफ्ट घेतलेच ना म्हूण तांणी पैसे धाडप बंद केले। महापालिका खंय आपल्या अटीचेर अडल्या, मार्केटवाले तांच्या मागण्यांचेर। बोवाळांत महापालिकेक येणावळ शून्य, पसरकारांक लीज केल्ले जाय, परत परत कंत्राट नाका। 2003 मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री असताना पणजेचे हे नवे मार्केट बांधले। अड आशिल्ली पसरकारांनी कन्स्ट्रक्शन फी भरची आणि 19 वर्सांची लीज थारायल्ली। त्या भायर भाडे, मेंटेनन्स फंड आणि सिंकिंग फंड या अटींचेर मार्केटाचो पयलो टप्पो उबो जाल्लो। एक तो म्हणपाक तुमचो आमी तुमचे कडेन 99 इयर्स लीज करताले। सेकंड जो क्लॉज आसलो ते म्हणटाले तुमकां जर मदीं कोणाक दिवपाचे आसा ट्रान्सफर जाल्यार तुमी ते दिवन वचूं येता, प्रोवायडेड डेट तुमी म्युनिसिपालिटीक ट्रान्सफर फी भरची। 2014 मेरेन खंय पसरकारांनी महापालिकेक 3,65,00,000 दिवंक केले, मात महापालिका पॅसेजीच्या लायट बिलांचेर अडकल्या। पसरकार ती बिलां भरपाक तयार ना। अप टू 2014 3,65,00,000 रुपया आमचे कडल्यान तांकां पावले। ते म्हणटात तुमी लायटीची बिलां कशी फारीक, तुमचे लायटीचे पयशे इतले आसा। प्रत्येक शॉपाचे मिटर आसा, स्वताचो मिटर आसा। लायटीचे म्हणटात ते तुमकां ते पॅसेजीस लायटी आसा पळय, त्यो लायटी तुमी त्या लायटी सांगता, त्या लायटीचे तुमी सोपो व्हरतात। वर्साचो 40 लाख तुमचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा सोप्या घराचो। पे पार्किंग आमी पयशे दिता, टॉयलेटीक आमी पयशे दिता। मार्केटवाल्यांनी आता महापालिकेक तांचो प्रस्ताव धाडला। आमी ते पयलीं तुमी 2003 तुमी लीज म्हणून सांगता, लीज करा म्हणटा, 2011 तुमी लीज करा म्हणटा, आनी 2014 तुमी अचानक आमकां लिव एंड लायसन करा म्हणटा। म्हणजे पयलींचे जे आमी लिजी आसा तांकां तुमी लीज तुमचो कॅन्सल, तुमकां लिव एंड लायसन करा म्हणटा। हें आमकां कोणाकूच मान्य नाशिल्लें। तुमी पात्रांव, तुमी म्हणटा आमी पात्रांव हे मार्केटाचे, तर मेंटेनन्स आनी सिंकिंग फंड तुमी करपाचें। तुमी भाडे आमी 2056 सुद्दां आमी तांकां तांकां लेटस्ट जे प्रपोजल धाडला ते 256 रुपीज आमी पे करपाक रेडी आसा। पूण हे बाकीचे कितें तुमचें कितें आसा पळय ते आमी तुमकां कांय दिवचे ना। तुमकां फारीक केल्ले भाडे खंय महापालिकेन घेवंक ना। पसरकारांक ड्राफ्ट परत धाडिल्ल्यान आता पसरकारांनी पैसे भरपच बंद केला। महापालिका म्हणटा भाडे दिता जाल्यार व्यवस्थित मूळ कॉन्त्राता प्रमाण थारिल्ल्या गजाली सयत दियात, त्याशिवाय कॉन्त्रातात वर्सुकी भाडेवाडय आसता। पसरकारांक तसले नाका। इतल्या कोपुसावात कोट्यांनी मोडून बांदिल्ल्या मार्केटांतल्यान महापालिकेच्या पदरात दमडी ना, दरेकल्याचो धंदो मात चल्ला। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। मडगांवची सर्गेस्त नगरसेवक अश्लेषा नायकाच्या नांवान पुरस्कार दिवपाचो थाराव पालिकेन घेतला। तशेंच अश्लेषाक शौर्य पुरस्कार दिवंक केंद्राक शिफारस करपाचें पालिकेन थारायलां। मडगांव पालिकेन खासा बसक घेवन अश्लेषाक आर्गां ओंपलीं। उसगांव पिकनिकेक गेल्ले कडेन बुडटले एकल्याक साल्वार करूंक वतना अश्लेषाक मरण आयिल्लें। अश्लेषा एक इलेक्टेड कावन्सिलर आशिल्ली। इलेक्टेड कावन्सिलर म्हणटकच तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार टू सम एक्सटेंट शी इज अ पॉलिटिशियन हू हॅज बीन इलेक्टेड, वोटेड फॉर बाय द पीपल। म्हाका दिसता अशें म्हळ्यार ह्या दिसांनी तरी आमी आमच्या देशांत ना जाल्यार आमच्या गोंयांत खंयचोच एक निवडून आयिल्लो राजकारणी दुसऱ्या खातीर दुसऱ्याक साल्वार करतना आपलो जीव त्याग करता अशें आमी आयकुंकूच नासतना ह्या दिसांनी। आनी हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की जें एक पब्लीक परसेप्शन जाल्लें आहा की राजकारण म्हणटा तें सेल्फीश लोकांचें एक धंदो म्हणून, तो म्हाका दिसता बाय अश्लेषा नायकान आपल्या मरणान एक प्रूव केल्लें आहा की राजकारणानूय बी सेल्फलेस लोक आसूंक शकतात। म्युनिसिपालिटी ब्रेवरी अवॉर्ड लोकां खातीर ताच्या नांवान डिक्लेअर करतले, हें बरीच आयडिया। पूण म्हाका दिसता आमचे देशाचे सरकारान हें रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा। आनी हाजे खातीर म्हाका दिसता कावन्सिलान एक रेजोल्युशन घेवचें आनी प्रधानमंत्र्याक लेटर बरोवचें। नवे पिढीक एक आदर्श अशें कितें तरी मेळटलें, कारण बायलमनीस जावन सुद्दां एदें धाडस करप इटसेल्फ इज ए ग्रेट थिंग अशें हांव मानतां। आनी म्हणूनच आयच्या ह्या दिसा अश्लेषाक श्रद्धांजली अर्पण करता आसतना देवा कडेन मागता ताच्या आत्म्याक शांती दिवची। ह्यो एक विराम।